अध्यक्षाच्या पुस्तकावेलें वाचप. तरणाट्या, तुज्या तरणाटपणार खुशाल बरी जिये आनी तुजे तरणे पिरायेर तुजें काळीज खुशालकायेन उलासूं. तुज्या काळजाचे ओत्रेकां पोरमाणें जिये आनी तुज्या दोळ्यांची आशा शार्ती पावय. पूण हें सगळें कोरण्या पासत देव तुका नितीक उबो करतलो म्हूण लक्षांत दवर. तुज्या काळजांतलो हुस्को काड आनी तुजे कुडींत दूख पयस कर. तरी तरणाटपण काळ्या केंसाची पिराय पयलो बोडाय पोलकी बोडाय. तुज्या तरणाटपणाच्या दिसा तुज्या रोचणाराचो उगडास कर, कित्याक वायट दीस येवचे आसात. म्हाका कसलेंच सूख मेळना अशें म्हणपाची वर्सां लागीं पावल्यात. सुर्या उजवाड, सोंद्री आनी नोखेत्रां काळकी जावची आसात आनी पावसा उपरांत कुपां परतून येतलीं. तेन्ना गोर राखतात ते कडकडतले आनी बोलवंत मनीस बागोवतले. तेन्ना बायलो दौडूंक बसचे नात, कित्याक तांकां खिडकींतल्यान दिसाचो उजवाड येवचो ना आनी बायलीं दारां धांपलोलीं आसतलीं. तेन्ना गिरणीचो आवाज मौन जातलो, सुकण्याच्या चिवचिवणी थांबतली आनी सगळीं गायनां बंद पडटलीं. तेन्ना दोंगर सोडून वचूंक मनीस भियेतलो आनी वाटेर लेगून चलूंक थरथरतले. तरी बाळां, झाडां, फुलां, तोळ पोट भरून जोड जाला आनी झिलकुटान फळां जातात आनी मनीस आपल्या सासणाच्या घरा वेता आनी रुदोन करपी रस्त्यार फिरतात. मागीर रुपयाची दोरी तुंटली आनी भांगाराची दिवळी फुट्टली आनी जोरींत कोळशाचे जातले कुडके आनी बांयची गाडी मोडटली. तेन्ना धूळ एक पावटी जमनींतली आयली तशी जमनीक पडटली आनी देवाक दिल्लो जीव ताचेशी परतून वेतलो. पोलकेपणाचें पोलकेपण उपदेश म्हणटा, सगळेंच पोलकेपण. देवाचें उतोरें, देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परा पिणकेचे पिणकेन तूंच आमचो आसरो. मनशाच्या पुता दुवानो चलात परतून. ह्या एकाच उतरान मनशाक तूं परतून मातयेक धाडटाय. कालचो दीस येवन गेलो, रातचो एक पार सरून वेता. अशीं तुज्या दोळ्या मुखार 1000 वर्सां. जबाब: सर्वेस्परा पिणकेचे पिणकेन तूंच आमचो आसरो. उठच्या वेळाचे सोपन कशें फुलत्या तोंडावरी मनशाचो जीव तूं नांच करताय. सकाळचें तें किर्लोता आनी वाडटा, सांज पावली म्हणल्यार बावून सुकता. जबाब: सर्वेस्परा पिणकेचे पिणकेन तूंच आमचो आसरो. आमचे दीस कितले थोडे ते आमकां विसरूंक दिव नाका. तेन्ना आमच्या काळजाक मेळटली जाणवाय. परतून ये सर्वेस्परा, केन्ना पर्यान रागबरीत रावतलोय. तुज्या चाकरांचे तुका चुरचुरे दिसूं. जबाब: सर्वेस्परा पिणकेचे पिणकेन तूंच आमचो आसरो. दीस उजवाडटा तुज्या मोगान आमकां धादोशी कर. दिसाचे दिसा आनंदान आनी संतोशान आमी उल्हास अशें कर. सर्वेस्पराचें बोलेपण आमचेर देवूं. आमच्या हातांचो वावर सुफळ कर. होय, आमच्या हातांचे वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जबाब: सर्वेस्परा पिणकेचे पिणकेन तूंच आमचो आसरो. उद्गार. Soy sorves fora
स्वाम जेजू क्रिस्तान मरणाचो भस्म केलो. शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें, अमरण परजो लायलें. Soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू करताले तितले विशीं सगल्यांक अजाप दिसतालें तेन्ना ताणें आपले सिसांक म्हणलें, तुमी ही उतरां गोट मनान दवरात. मनशाच्या पुताक मनशाच्या हातांत धरून दितले हें घडचें आसा. पूण ताणें सांगलें ते समजलें नात. तर ताचो अर्थ तांकां मेळचो न्हय म्हूण तांचे गिन्यान तें लिपोवन उरलें आनी त्या उतरा विशीं ताचे लागीं विचारूंकूय तांकां बें दिसतालें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ उपदेशक आयज पयल्या वाचपांत आमच्या जिविताच्या वेगवेगळ्या पावंड्यांचेर लक्ष घालता. तरणाटपण, तो तरणाट्यांक आपल्या काळजाच्या आवंड्यांक पाळो दिवन जिवितांत खुशाल जावंक आपयता. आनी अशें करतना मनान दवरूंक जाय की आमचो सर्गीचो बाप सगळें पळयता आनी कितें वायट केल्यार तो आमची जोड्डी घेतलो. मदल्या यादीची जुंय तरणाटपणाची उमेद खुशालकाय दिना. जाणटेपण जेन्ना साद्यो वस्तू करूंक एक आव्हान जाता, एक अजें जाता. तरी आसतना आमी फलादीक जावन येता. मरण जिविताचे यात्रेचो शेवट. आमी खंय थावन आयल्या थंयसर परत वेता बापाच्या घरा. ह्या वेगवेगळ्या पावंड्यांचेर नियाळ करून उपदेशक आतां आमकां सोर शेवटी सांगता की सगळें पोलकेपण, कांयच उरचें ना. तरी आसतना आमकां आपोवणें आसा. स्तोत्रकारा भाशेन भोगसण्याचें काळीज घेवन देवा लागीं मागूंक आमकां बोगोस म्हूण, कित्याक आमी सगळ्या आमच्या काळजान, शक्तीन, मनान आनी आत्म्यान मोग करूंक चुकल्या. स्तोत्रकारा भाशेन देवा लागीं मागुया आमकां जाणवाय दिवंक. आमी समजूंक की आमचें जिवीत 2 दिसांचें आनी आमी आमच्यो चुकी ओळखून घेवंक, माफी मागून, जिवीत बदलून बापाक दिनवाशी काळजान महिमा दिवंक.